Anastas Almed म्हणून माझ्या बापायचो बरो फ्रेंड, बट माय फादर यूज टू रिस्पेक्ट हिम अँड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ फियर हिम, म्हणजे आउट ऑफ रिस्पेक्ट. इतलो की आमकां तो आल्मेद काका म्हणटाले. ताजे मनान सारको गार्डनाचेर बसप ताणें आनी इतली ऑथॉरिटी आसली की आमदाराक आपोवंक शकता आनी असो की म्हणल्यार टॅक्सीवाल्यांचे युनियन, मोटरसायकल पायलट, हे म्हळ्यार बारीक समाज जो आहा ताका ऑर्गनायज करप आनी तांकां एक आवाज दिवप हें जेन्युइनली ताणें केल्लें. आनी ताजे खातीर म्हजो मामा असो सारको विचारवंत रायटर, पूण ताजे फुडें मातसो डावन जातालो. आनी जेन्ना जनता पार्टी जाली म्हळ्यार इमर्जन्सीच्या वेळार इंदिरा गांधीच्या अगेन्स्ट थोडे सेक्युलर आनी बरे लोक एक जाले. तेन्ना तातूंत अनस्तास आल्मेद आशिल्लो, मामाय आशिल्लो. तेन्नाय म्हाका दिसता तांकां त्रास जाल्लो. पूण तो आज जर जितो आशिल्लो जाल्यार राधारावा भशेन तो काँग्रेसीन आसपाचो न्ही, पूण काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो. आमी जे सगळे करतात आनी ते म्हाका दिसता आमचें कर्तव्य जाता लोकशाय राखून दवरपाक, आमची घटना राखून दवरपाक. आज आमी तेन्ना अनस्तास आल्मेद करतालो ते भशेन आज आमी करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आज जो आमी ट्रिब्यूट दिला तो एक बेफिटींग ट्रिब्यूट. ताच्या नांवार आनी कितें तरी व्हडलें जावंक जाय, चड करून तुमच्या कामराचे हातूंत ते हाजेर ते आतां बीएड लॉ स्टेट, बट मे बी हें जर बरें वारें बरें आयलें जाल्यार कामर आमी उडोवया, बरें काम हाडतां हाडया आनी असले बरे गोंयकारांक रिकॉग्नायज करया. ते बरें.